म्हादय रान वाठार वाघां खातीर आरक्षीत करपाचे नदरेन तेन्नाचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान डॉक्युमेंट तयार करून फायलय फॉरवर्ड केल्ली, पूण विश्वजीत राणेन मंत्री जाल्या उपरांत खंय ती आडावन दवरली। पेडणेचे मोहिमे वेळार स्वता पार्सेकारान सांगिल्ली राणेची उतरां आंदोलकांनी दक्षिण मोहिमेत उजार केली। मुख्यमंत्र्यान म्हादय वाठार रान क्षेत्र म्हूण आरक्षीत करचो अशें परत एक फावट म्हादय बचाव आंदोलकांनी मागलां। सरकाराक वा कांय पालिकांक आवडना असले तरी म्हादय बचाव आंदोलनाची गरजय आसा आनी ते नेटान चालूय दवरलां। उत्तरेत सेव म्हादय सेव गोवाचो जागर जालो। कार्यकर्ते विविध पंचायतींनी गेले। ग्रामसभेत म्हादयचो वाठार वाघां खातीर रिझर्व करचो अशे थाराव घेवचे अश्यो विनवण्यो केल्यो। आता दक्षिणेत जागोर जाता, तेची सुरवात चिखले मोटरसायकल रॅली काढून जाली। पळयात। सादिस्तेवा आयलंड जे पयले एफेक्ट जातले म्हादयचे उदकाक लागून, तर थिंगासाठी आमी स्टार्ट करून आख्खी आमी तिसवाडी केली। सगळ्या गोंयकारांक तिसवाडीच्या सरपंचांनी जावं इतल्या लोकांनी आमकां हे दिलो, तेंची रिझोल्युशनांची आमकां पावली। तेज्या उपरांत आमी पेडणे गेले। पेडणे नागरीक समितीन आमकां फूल सपोर्ट दिलो। आदलो चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार तेणे बी सांगले की आपणाच्या टायमाचेर आपण हे टायगर रिझर्व हे करचो आनी म्हादय समाजाची जो टायगर रिझर्व केल्यार म्हादय समाज जातले म्हणून तेणे आपणाचे सगळे डॉक्युमेंटेशन करून दवरलेले। पुढे केल्या वर्साची फायल मूव जातूच गेली आनी 2022 जेन्ना TCP मिनिस्टर हो जालो आमचो विश्वजीत राणे तेणे खंय ती फायल बंद दवरल्या। आयज तर सेम म्हादय आमकां म्हादय सांबाळपाक जाय जाल्यार टायगर रिझर्व करपाचो आनी हे गोंयच्या सरकाराच्या हातीन आहा। हांव एक उलो मारता गोंयच्या सरकाराक, तोच एका आमच्या प्रमोद सावंताक की तेणे बेगीनले बेगीन टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो। म्हादय खातीरचें आंदोलन राजकीच, पूण खंयच्या राजकी पक्षाचें न्हय वा खंयच्या पक्षाच्या विरोधातय ना। पूण आयचे भाजपा सरकार खर पावला उबारचे बदला काँग्रेसीच्या माथ्यार बुडकुलो फोडटा आसत जाल्यार तांकां बेजबाबदार म्हणचें पडटलें। काँग्रेसीन केलें ना म्हूण तुमकां वेचून हाडलें, तुमी सामकीच पाड घातली। फादर बॉलमॅक्स पेरेरान सगळ्याच राजकी पक्षांक शेरमाव दिला। म्हादय इट इज अबाउट गोवा, आनी इफ इट इज अबाउट गोवा जाल्यार and it is a political movement कित्याक हे सगळे आख्खें जे मेस जाल्लें आहा तें हॅज बीन डन बाय द पॉलिटिकल क्लास, नॉट बिकॉज दे आर सम पार्टी, नॉट बिकॉज दे आर BJP, नॉट बिकॉज दे आर काँग्रेस। आनी आयज जरी तर आयचो आमचो BJP सरकार ह्यो वच कारणाक आजून पासून जरी तर काँग्रेस सरकार आसतना केल्लें म्हूण आजून पासून उलयता जाल्यार आय फील दे आर इरिस्पॉन्सिबल। ते करना सारकें म्हूण आमी जाणा देखून तांकां आवडिल्ले तुमकां चान्स दिल्लो सगळें सारकें करपाक, तुमी आनीक पाड घातले। So, itun I would not like to take out any political party as such, but I would surely say all the politicians have to be responsible. If not, जाल्यार तुमी शिराप भोगतले आनी कांय जावचें ना। I have expectations from my सरकार। सद्याक म्हजो हिंगा BJP सरकारान म्हाका म्हज्या BJP सरकार कडेन गोंयच्या सरकारा कडेन व्हडली अपेक्षा आहा, आनी एट एवरी स्टेप ही अपेक्षा पाड पडलेली आहा। इट हॅज बीन डिफिटेड बाय द प्रेझेंट सरकार। सो ह्या पासत एनीबडी हुंचो सरकार येवं, आमकां हुंचो सरकार येयला, हुंची पार्टी येयला तें इम्पॉर्टंट न्हू। आमकां लोकांक गरजेचें की आमचें गोंय सांबाळ, आमचें पर्यावरण सांबाळ, आनीक तुमी हुंचे आसूं, तुमी सेंट्रलाक आसूं आनीक स्टेटान आसूं। आतां दिस डबल इंजीन बी म्हणटा तें डबल इंजिनान आमचें पाड घातलां सारकें। आमी चिकालीम चर्ची कडेन आहा आनी हांगाच्यान आयज सावथ गोवाची जी आमची कॅम्पेन आहा सेव म्हादय आनी टायगर रिझर्व करपाचें म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी हांगाच्यान स्टार्ट करतले। आणि हेच्या पयलीं 4 तालुका आमच्या राजनबाब घाटे, मारियानो बेलेकारान तेंची टीम जी आहा फूल राजेंद्र केरकरान त्याच्या हाताखाली हे सगळे मेमोरंडम सबमिट केला आणि फूल पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा। सगळ्या तालुकांनी एक्सेप्ट केला की आमी म्हादय खातीर झगडटले आनी आमकां टायगर रिझर्व हो कंपल्सरी जावोच म्हणून, कित्याक आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय जाल्यार टायगर रिझर्व आमकां करचोच पडटलो। आनी आमचो जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा तेचे कितें हिडन एजेंडाज आहा ते आमकां खबर ना, पूण ज्या पद्दतीन आयज आमची जंगलां जळयल्या न्हू, कित्याक अशें आमची जंगलां केन्ना जळोवंक नासलेली, ती जंगलां जळोवन हेंच्यांनी कितें सिद्ध केलां तें आमकां खबर ना। पूण त्या जनवरांक आयज आमचे गये रेडे म्हण नाका, कोले म्हण नाका, रानडुकर म्हण नाका, लोकांच्या भितोडे घेतात, कळ्ळें तुका ही परिस्थिती। आयज जे सरकार आहा हे पर्यावरण प्रेमी सरकार न्हू, आमी हे सरकार जे आहा हे पर्यावरणाचो सत्यानाश करपी सरकार। आमी सांताक्रूज मॅनग्रुव्ज कशे मारून उडयल्या केमिकल घालून, आयज ते दिसता सारखे वस्त्र हरण जाला आमच्या आवयचे, आमच्या मायभूमीचे। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।